आमच्या मडगांव नगरपालिकेचे आमचे BJPचे कावन्सिलरूय ताचे बरोबर आसात। तशेंच मडगांव मतदारसंघ म्हणून जे प्रमुख कार्यकर्ते तशेंच मंडळाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष आनी मंडळाचे बाकी सगळे सभासद जितले आसा तितले ताचे बरोबर आसात। ठामपणे आसात, भोंवपाक सुरू केला, प्रतिसाद एकदम बरो आसा। तेन्ना प्रत्येक जनते कडेन इतलेंच मागणें आसा की येता त्या 23 तारखेक आणि भारतीय जनता पार्टीक बहुमतान निवडून हाडचें आनी श्री नरेंद्र सावयकराक दिल्ली परत पळोवचें। आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे प्रचारा भायर सरलेला सगळे बाजारकारांक आमकां आश्वासन दिलां की ह्या फाटी मोदी सरकार आणि गोंयान आमगेलो साऊथ गोंयान नरेंद्र सावयकर हो आयले दुबावच ना, बहुमतान तो आयलोच, आज डिक्लेअर जाल्ले गेले। ताका लागून हांव अनेकदा तुमच्या सगळ्या गोंयकारांक परत मागता की ताका भोवमतान ताका निवडून हाडपाचो म्हणून।